पावसच असो पडला म्हणून की 100 इंच पाऊस जो ऑगस्टात जातालो असो ऑगस्टाच्या 15-20 तारखेक तो पावस हे वेळा जुलैच्या 20-25 तारखेकच 100 इंचेस जाले. इतले हेवी रेन आणि त्यामुळे ज्या जाग्यार खंय सॉफ्ट सॉल आशिल्ले पळय न्ही थंय लँडस्लायड जाल्ले आसात. सुदैवान एक गजाल अशी जाल्ली आसा की गोरवां व्हांवून गेलीं, मनशां व्हांवून गेलीं अशा प्रकारचे जावन इतलो जरी पावस पडलो जाल्यार अशा प्रकारची घटना घडूना गोंयांत. खंय एखादी झाडां थोडी पडल्यात आणि रिटेनी वॉल्स थोडेशे कॉलॅप्स जाल्ले आसात. हय ना 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 आयका तेजी वचून खबर काड. तो बांद जो फुटला म्हणून कोणी सांगला पळय न्ही इट इज अ स्लूइस गेट. इट इज अ स्लूइस गेट विच वॉज टेकन अप फॉर रिपेअर आणि फाटल्या 6 म्हयने ती तशी आसा. वी आर गोइंग टू रिपेअर इट आफ्टर मॉन्सून नाव. No, no, wherever there is a proposal, we will always take up. खंय? ना, I don't think. त्याची कुशीचो ना ताजी कुशीचो बांद फुटला आसतलो. फॉर एक्झाम्पल जिलायलान पळय जो इश्यू काडिल्लो एक आमचे मानाधिक आमदार तिने इश्यू काडिल्लो की 350 मीटर आमी बांद बांदला तो बरो आसा. ताजे मुखाल्लो जो आसा पळय न्ही सादारण 300 मीटर तो बांदपाक जाय आशिल्लो. ती कार्बळ जी तूं म्हणटा पळय न्ही तशी परिस्थिती आसतली.